जेन्ना अशे पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन येता पळय तेन्ना कितें वायट बीन दिसता एक जनरल जर पळयत जाल्यार मातशें वायट दिसता केन्ना कशें आतां समजा बाबू आतां BMG आसलो आमी MG भाशणान धांवले मागीर बाबू परत BJP समजा येयलो तर परत BJP धांवचें पडटा पयलींचे कार्यकर्ते जे आसता BJPचे ते कितें ते मागीर म्हणटा हे MG आसले आमच्या वाटेन येयले अशें जाता न्हू मातशें हे जाता आसता पयलीं मातशें जाता हय ते सगळें जाता न्हू तशें वायट दिसलें कितें दिसलें तुमकां आता तो फिलिंग जाले लोकांक फिलिंग जाले थोडेशे की आमची MG आसांक जाय आसली अशें तांकां लोकांक दिसले मंत्री फुटून दुसऱ्या पक्षान वयता पळय तेन्ना मत मारप्यांची फसवणूक जाता 100% तांकां खंय तरी दुखता ना तेंच्या काळजाक खंय तरी दुखता हे मनीस आपलो बरो आसता तो काम करता तेन्ना तो फुटता तेन्ना कितें तरी मनाक लागता ना हेणी फुटांक जायना म्हणा विकास आज कसो आसा खंयलोय मंत्री खंयल्याय मतदारसंघात रावलो तर तेणी प्रामाणीकपणे त्या मतदारसंघाचो कार्य करना ह्यात मंत्र्याचा कार्य आसा आणि त्याच बरोबर विश्वासात घेणं यात सुद्धा त्यांचा कार्य असा हे न घेता काही कार्यकर्ते उधळपट्टी करतात आणि नको ते सांगतात आणि त्यांच्यावर दबाव वाढतात आणि त्याच्यामुळे त्या गावाचा विकास काय होईना नाही आणि मग ते आकडेवारी चालू असता मागीर तो पक्ष फोडून म्हणजे पक्ष तोडून तो BJPन गेलो लोकांक दुखले त्यांना तो आमचो परिकार कोणता मनोहर पर्रीकर न्हू त्यांनी आमचे बरे हे केल्ले आणि आता त्याच्या जीवार यांनी मजा मारली त्यांनी आता आमचे पेट्रोल 100 रुपयान दिले आता यांच्यानी 100 रुपये केले वाट दिसले म्हणा अरे तू येयला कित्याक कसो येयल्लो येतना कसो येयल्लो तू मागीर वाट दिसतले न्हू कित्याक लागून आणि एक कितें दिसता तुमी येतात आनी वयतना सांगना येतना सगळें पांयां पडटा वयतना कांय सांगना हांगा अशें कांय नॅगेटीव कोण उलोवंक ना म्हाजो चड लोकां कडेन संपर्क येना पण लोकांक तशें दिश्टी पडोंक ना ताच्या नंतर तो फुटून BJPन गेलो लोकांक वायट दिसले हय वायटच दिसलें न्हू MGसून BJPक वचप म्हटल्यार वायटूच दिसलें लोकांक काय विचारूंक बीन ना तशें तशें कांय ना तेणी आपल्या स्वार्थाक लागून तो एका BJPक गेलो आमी नकळीत आसली जेन्ना MG म्हणून आमी हाडलो पळय ताका आनी अचानक आमकां कळ्ळें की तो BJPन गेलो म्हणून आमच्या हरकिल्याक कितेंच ना पूण BJP आनी MG कितें MG म्हणून हाडले जाल्यार MGच म्हणून रावंक जाय आसलो तो BJPन गेलो केन्ना तो लोकांक खबरूच ना मागीर केन्ना पेपरार पळयले टीव्हीर पळयले तेन्ना कळ्ळें की तो BJPन गेलो म्हणून हे फोडाफोडीच्या राजकारणा कडेन तुमी कशें पळयतात फोडाफोडीचे आतांच कळ्ळें सगळ्या संपूर्ण भारताना तशें चल्लेलें आहा ते आमी तरी आनी तेचेर कितें सांगपा सरकार करूंक जाय गव्हर्मेंट करूंक विकास करूंक जाय जाल्यार खंय तरी कोणाक तरी डायवर्ट करचेच पडटा ते तूं आनी हांव कांयच करूं शकना त्या राजकारणाचें कितें ते पळय हाय लेवलीला हाय कमांडर कितें ठरयतात तेचेर ते सामान्य कार्यकर्त्याचेर ते अवाक्या भायर आसा ते राजकारणी लोक आहा तेच कितें तरी तेचेर तोडगो काडूंक शकता म्हाका विचार जाल्यार हांव म्हणटलो कितें रोलिंग पार्टी आहा पळय ते पार्टीन तेणी वचपाचें ते सायडीन हय अशें म्हाका दिसता कित्याक त्या शिवाय प्रोग्रेस जावपाचो ना त्या शिवाय प्रोग्रेस ना तो भायर बसून कितें करतलो तूं निवडून येयलो तूं कितें करूंक भायर बसोंक येयला त्याच्या पेक्षा रोलिंग पार्टी आहा तेतून वचपाचो कामां करून घेवपाचें अशें